न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां येवकार। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दिता। तर आयच्या दिसांचो नियाळ घेवपाक या सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। काल राती मध्यान रातीची घडणूक गंगानगर खोर्ले म्हापशा एका अनवळख्या मनशान वट्ट 7 दुचाकींक उजो घातलो आणि हातून ज्यो 3 दुचाकी आसल्यो त्या 3 दुचाकींचो लासून गोबर जालो जाल्यार ह्या 3 डॅमेज जाल्ल्यो आसा। हे संबंदीन जो जे गाडयेचे ओनर आसा तांच्यांनी पुलिसांक कळयल्लें आसा आणि पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केल्लो आसा। आणि तशेंच ते बाईक धनी आसा त्यांच्यांनी मागला की संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशें तांच्यांनी मागलां आणि पेट्रोल घालून स्कुटरी उजो लायला असो दुबाव तांच्यांनी उक्तायला। ही एक म्हत्वाची बातमी जाली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंयांत जे रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात जी येरादारी जातले आणि ह्या येरादारीक लागून प्रदूषण जातलें आणि हे प्रदूषण कमी करपा खातीर इलेक्ट्रीक गाडयो ज्यो आसा ते लॉन्च केले। मात इलेक्ट्रीक ह्या गाडयांचे जे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आसली ती चार्जिंग स्टेशनां नाशिल्ली। आता स्मार्ट सिटीन सांगिल्लें की 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारतले, पूण सद्या 11 चार्जिंग स्टेशनां उबारल्यात आणि तातूंतली जी 4 आसात ती 4 व्हिलरींग खातीर आणि उरिल्ली 7 आसा ती 2 व्हिलरींग खातीर आसात। आणि तातूंतली 3 आसात जी सांतिनेज वाठारांत आसा ती सद्या लोकां खातीर लोकांक वापरपाक मेळटा। ही जी स्पेशल स्टोरी आसा ती तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळया। तर गंगानगर खोर्ले म्हापसा अनवळख्यान 6 गाडयांक उजो घाल्लो आसा आणि आता तो जो ओनर आसा ताणें पुलीस गस्त वाडोवची तशेंच आपल्याक आनी हो जो कोणें केल्ली आसा ही कृत्य ताचेर खर कारवायेची मागणी केल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर हे आमचे न्यूज अँकर सविता कडेन। सध्या अपघातांचे सत्र जे आसा ते सुरूच आसा। तर ह्या वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक सेलान 22 ते 26 जानेवारी अशे 5 दीस खासा मोहीम राबयली आणि ह्या मोहिमेत वट्ट 2180 जाणांक तालावा दिल्ली आसा। तर उत्तर गोंयांत 1001 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1179 जाणांक तालाव दिल्ल्याचे ट्रॅफिक SP प्रबोध शिरवयकर हांणी म्हायती दिल्ली आसा। हो जो खासा रिपोर्ट आसा तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो। येरादारी नेम मोडप्यांचेर केल्लो हो खासा रिपोर्ट तुमी पळयातूच। तशेंच मडगांव आख्खे वाठारांत फाटले 5 दीस जाले उदकाचो उणाव जाणवता, कारण जी थंयची पायपलायन आशिल्ली त्या वाठारांत ती पायपलायन फुटिल्ली आणि लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा। मात आनी जी फॉल्ट आसा ते कामगार फाटले 2 दीस जाले सोदतात, तांकां फॉल्ट मेळना आनी ताका लागून आनी कितले दीस लोकांनी ह्या उदकाचो जो समस्या आसा ती सामोरे जावचे असो प्रश्न उबारिल्लो आसा। सो कामील बरेटो जो नगरसेवक आसा ताणें हातूंत ताची दखल घेवन सद्याक बेगीनचे बेगीन काम दुरुस्तीचें काम जे आसा ते चालू करपाक सुरवात केल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकार ह्या तरणाट्याचो 2 दीस फाटीं खून जाल्लो। देखून ह्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केला। ह्यान पयलीं सुरेंद्र कुमार ह्या दुबावित आरोपीक अटक केली। हाचो फुडलो तपास सद्या सुरू आसा। तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हाची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयांत बदली केल्ली आसा आणि IPS अधिकारी टिकम सिंग वर्मा हांकां दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो दिल्लो आसा। तिसरी बातमी म्हळ्यार पेडणे आनी बार्देस तालुक्यांत बिगर गोंयकारांचे सुमार 700 ट्रक सुरू आसा। हाका लागून गोंयकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पेडण्या बार्देस ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष मिलिंद शेटये हांणी सांगिल्लें आसा। देखून हे संबंदी ट्रक धनी संघटनेन आज सहाय्यक वाहतूक संचालकाची भेट घेतली। देखून ह्यो 3 बातम्यो तुमी सविस्तर 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात।
तर गोंयांत गुन्यांवांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सादे कोफुसांवाक लागून तांणी ताका जिवेशी मारलो. तशेंच SP सुनीता सावंत जी आशिल्ली तिची बदली जी आसा ती म्हणजे मुख्यालयांत केल्ली आसा. अश्योच तुमकां हेर बातम्यो ज्यो आसात त्या भायर आनीकूय बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच वयता. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव दिप्तिका कोणकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.